ब्रेकफास्ट ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಜಿ ರಂದನ್ ಉಸ್ಲಿ ತಂಗ ಪಿಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ ದವರ್ಲ ಕರ್ಬೆ ಸಸಮಾನಿ ಸುಕ್ಕಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ आणि हिंग गाल रमदान शॉर्टकट इडली आईचे ब्रेकफास्ट फुल कोंकणी स्टाईल आमगे झटपट रमदान उसली रेडी आज आमगे लंच सिंपल दोंडा मिरसांग बटाट घालून भाजी आणि चपाती आता लायक करून मिक्स करूया का म्हणजे मागीर दोंडा मिरसांग आणि बटाट मिक्स करूया आमगे भाजी रेडी फटाफट झटपट तर भाजी रेडी चपाती रेडी आज सिंपल लंच What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुरे जना के गुड मॉर्निंग घंटी जल्ले 9:27 जस्ट आता उठायला आलो मग कंदी दैलीला तेंची निदलालो आता ब्रेकफास्ट रेडी करतस लापसी फंड घालतस कॉली या टाइम तुमको गोतस ना कसं गौजी असेल अंग बाप रे इतलं पुरा म्युझिक आणि पुरा वाजत असेल आणि आज पडा पुरा शांत झाला पुरा कडे पडा पुरा कलर असत ते काल हांव क्लासा चमकलो ना त्यान म्हाका एक स्टुडंट पेरेंट्स आणि पुरा निमित असेल सर तुम्ही खेळली असं नाव खेळलं म्हाका लायकचें आहे ना कसं तांणी पुरा असना ते पुरा कलरान पुरा तांणी पुरा म्हळ्यार ते पॅचेस आनी पुरा आसता कलराचे म्हाका ते लायकचें ना तांणी पुरा कलर खेळ न्हू तांगेलो रूप आनी पुरा चेंज जाला आनी म्हाका असना चड कलर मजा येना कसं म्हणतो ते पॅच आसता न्हू कलराचे हांगा लागता ते प्रॉपरली वच्चो ना तेन्ना मागीर म्हाका लायकचें ना ते पुढं खेळटो आशिल्लो बट ताजी मागीर हांव बंद केलो तर हांगा लापसी घेतलो आनी हांगा दूद दवरला हां कसं हो तर आत्ता मन सांगलं भितर असणं काल त्या रंधन असेल त्या असं काही आता त्यांची खाऊची काय मग सांगतात ब्रेकफास्ट आणतो चेंज काल थोडेफार असेल की आता फ्रीजात टाकून काढूया उसली करू आहे पळूया आता काही असं हो कितलं असं पूर्ण पळूया हो असं गाय सांगतो अंग असं एक काम करूया हक्काची उसली कोण खाऊया आज रंधन उसली एक नंबर तर मग गोतून असेल या असं करून हांव लागली सरली करून मग गोत नासिल चलो यांची करूया तर अगला कोण पिट्टी करूया आणि उसली करूया या वयर पुरो दिरबांग कर लाल काली ते पुरो काडकात येते तांगा पिट्टी कोण दवरला आणि तो ना मिरसांग आनी कसं घालना कसलं गोत सुकी मिरसांग मात्र घालता ग्रीन मिरसांग घाला फर्स्ट तांदूळ भितर काली मिरसांग घाला ताजी कितें करबे ससम आनी सुकी मिरसांग आनी हिंग घाल न्हू एक नंबर फंड घाल्या आणि ताजे मागीर हे आमगे रमदान शॉर्टकट इडली आईचे ब्रेकफास्ट फुल कोंकणी स्टाईल नवा गाइस आता कला करून मिक्स करूया सिंपल एंड इजी ब्रेकफास्ट ना आमगेल झटपट रमदान उसली रेडी इजी ना या पुरो आमगेले कोंकणी ब्रेकफास्ट कसं नासला पंडगलच्या लायक हाकस नो इडली उपमा म्हणटा ती आणि आम्ही इडली उसली म्हणचे एक डिश नाव दोन्ही मा इडली उसली मावशी येवन चमकले हांव जस्ट थोडे फार एडिटींग करता आशिल्लें हांव चेक फ्री आशिल्लो करून न्हू तर आतां लंच टायम जाल्लें पण सॉलिड वत आयलो मस्त म्हळ्यार थपतस तर आतां जेवणाचें प्रिपेरेशन करुया तर आतां जेवणाक आसना आमी आतां भाजी करतस तेवे खंयची करतस बटाटो दोंड्या मिरसांग घाल न्हू भाजी हें लायक करून आतां दुल्लो हांगा आतां अम्मा दिता म्हळ्यार चॉप करच्या खातीर चॉप करून ती म्हाका दितली हांव फटाफट कायली घाल न्हू भाजी रेडी करता आनी मागीर आज आमगे लंच सिंपल दोंडा मिरसांग बटाट घालून भाजी आनी चपाती अम्मान चॉप कोण जाला कायल दवरला आतां फटाफट जिरे सासम हें पुरो घाल न्हू फंडा खातीर रेडी करता आणि आमगे थोडेफार मालवणी मसाला घाल न्हू भाजी रेडी एक नंबर तर प्रिपेरेशन स्टार्ट करता पुरा मसाला पुरा घालना लायक करून मिक्स करता आसता हांव म्हाका आतां टमाटोय घालून सोडता का टमाटोय घालना आता लायक करून मिक्स करूया का ताजे मागीर दोंडा मिरसांग आनी बटाट मिक्स करूया आमगेल भाजी रेडी फटाफट झटपट तर धांकून दवरला आता थोडे वेट करूया आणि चपाती पीठ फर्स्ट कालोया आणि लाटूया आम्हाक दिता गाइस हांग पळया एक नंबर भाजी रेडी जाता अम्मांग आतां आयल्या थोडे फायनल टच खातीर ती सांगता सर की थोडे मीठ उण जाल्ली की त्या मीठ घालता ती आता हां मा मीठ उण जालें
ओके तर मीठ आता चिवण झालं गे ती घाल्लं तिने आता फायनल टच टीनेच दिवची ना मग चपात लाटून जाल तू गेली हांव आतां मागीर थोडे व्लॉग एडिट करता आशिल्लो सांजवळ न्हू म्हाका बॅक टू बॅक क्लास आसा तर रात्री वेळ ते आसा तर मागीर आतां टायम आसा करून हांव लेगली की आतां एडिट करूं तर भाजी रेडी एक नंबर चपाती रेडी चलो आतां मी लंच करता ती आज सिंपल लंच आज असो घरकडी आशिल्लो आज काही वच्चा न्ही हांव म्हळ्यार म्हागे दनपारची क्लास कॅन्सल जालो तर आतां म्हागे ऑनलायन क्लास चालू जातालो 5 घंट्याक हांव जस्ट थोडे एक नॅप घेतला आतां सांजवळची वेळ जाला तर हांगा आतां तो च्या करता सो आतां च्या दवरला आतां आनी हांगा थोडे हांव जडाक उदक गेले आतां आजकाल शेक न्हू ताजी गती सनसेट जातालो आतां हांव सेटअप मागीर ऑन करून दवरला चाय रेडी जाला तर मागीर हांगा कॅश कावंट जाला आतां घरकड वता एक्चुअली म्हाकाच न्हू हांगा थोडे 1 घंटाच टायम आसले ताजे खातीर तो गोयला फटाफट आतां कॅश कट करच्या खातीर ना मागीर म्हाका टायम मेळना पळय तर आतां घंटी जाल्ली 9 हांव वचनो क्लास घेता आशिल्लो म्हाका आतां भूक लागल्या एक्चुअली अम्मान आसनो फस्टाची आसनो पुलाव करून दवरला तिणें आतां तावडेची हांव तिका सांगला म्हाका जायना तर तिणें केले कशी पूण उगूर उगूर केली तिणें आतां म्हाका 9 घंटे दाखोवन 10 घंटे ते वापस क्लास आसा तो म्हाका लेगली एक काम करता प्लेट घेता प्लेट घेवन हांगा दवरता आनी क्लासान तूं खाता म्हाका ऑप्शन ना म्हणल्यार म्हाका भूक लागली आतां मागीर क्लास स्टार्ट जायनी अम्मा तू खाली जेवली वे अम्मा आतां जेवते प्लेटान वाडता आनी फटाफट घेता पळय आतां कसन केला तिणें कसन की पुलाव केला तिणें होय 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 क्या बात है सॉलिड वाह सॉलिड गाजर वटाणा पुरा घालून पुलाव म्हळ्यार आरामशीर खावेत ना बिसून हांव हांगा प्लेटान आतां पुलाव घेतला पोरमळान तू कळटा गायस सॉलिड जाला एक नंबर आज फुल हांव चकाचक जाला पळय कॅस आनी पुरो काणू मजाक करताच गायस आतां मागीर स्टुडंट जॉईन जातली आतां बसून एन्जॉय करता डिनर तर जस्ट हांगा क्लास जाल्ले आनी थोडे हांव खाता आशिल्लो आतां म्हाका खावपाक भूक लागली ते थोडे व्हरला ताजे कितें हांव खावन घेतात आतां जस्ट जाल्यार म्हाका थोडे व्लॉग एडिट करता आशिल्लो तावाला व्लॉग एडिट करून दवरला बट पुरा कंप्लीट करनी तर तेवे थोडे करचे आसा ठीक आसा आयचे दिवस कशी पुणे कळ्ळे यांची मेगेल रुटीन आसता केन्ना आनी कसन करचें काम आसता तातूंत मदीं कसन हें करचें आसलें हांव करता चलो ठीक आसा लागले ते पुरो खाल करता ना जाल्यार ते फाल्यां वापस तेंची खावका ना अम्मा जेवण जालां हांव सांगता म्हाका नाका काय आनी ठीक आहे मागीर म्हळ्यार थोडे व्लॉग एडिट करतात हांगा मागीर व्लॉग आनी पुरो एडिट करून जालें आतां आनी हांव न्हिदता म्हळ्यार फाल्यां थर्सडे आसा आनी फूल हेक्टीक शेड्यूल आसा तर पुरो आयची पुरो जाल्लें आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जणांक आमकां व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नायट टेक केअर